जुलियस आल्मेदाचो वाद विरेश बोरकार सोडोवपाचो यत्न करता आनी आल्मेदाक परतून पक्षांत हाडपाचो यत्न सुरू आसात। सध्या ही पक्षाची अंतर्गत गजाल आशिल्ल्यान ताचेर खोलायेन उलोवपाक न्हयकार दिलो। सगळे सुरळीत करपाचो यत्न करून आनी बेगीनूच प्रसार माध्यमाक पुराय घडामोडीची म्हायती दितले अशें आमदार विरेशान स्पश्ट केलें। आक्षेचो पंच वांगडी जुलियस आल्मेदान मनोज परबाच्या स्वभावाचेर आनी पक्षांत आशिल्ल्या ताच्या पदाचेर मनोज परबाच्या एका खास मनशाकडेन प्रश्न उपराशिल्ले। ताचेर चौकशी म्हणून मनोज परबान पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यां सयत सांत आंद्रेच्या आरजीपी गटाकडेन बसका घेवन पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आल्मेदाचेर फोग काडिलो। तशेंच जुलियस आल्मेदाच्या नांवान शेनवारा 11 एप्रिलाक आरजीपीन आपल्या सोशल मिडिया पेजीचेर पोस्ट घालून जुलियस आपल्या पार्टीचो वांगडी न्हू म्हूण जाहीर केल्ले। तशेंच ताचे संबंध पार्टी कडेन ना अशें घोशीत लेगीत केले। हे विशीं जेन्ना पत्रकारांनी आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकाराक विचारल्यार तांणी सांगले, हो वाद मिटोवपाचो आपूण यत्न करता। आल्मेदाक परतून पक्षांत हाडपाचो यत्न सुरू आशिल्ल्याचे तांणी सांगले। तशेंच जुलियस आल्मेदाचो पक्षा अंतर्गत विशय आशिल्ल्यान ताचेर आपूण सध्या भाष्य करपाक शकना, पूण पक्षा भितरले कोफुसांव बेगीनूच पयस करपाचो यत्न करतलो अशेंय तांणी सांगले। पळय, तो आमचो इंटरनल मॅटर आसा। आतां सद्याक तेजेर डिस्कशन चालू आसा। आजून तरी हांव तुमकां तेजेर आतां व्हडलें कांय सांगपाक शकना, पण तो इंटरनल मॅटर सो तेजेर हांव व्हडलें तुमकां सांगना। पळय, तो डिसिजन कसो कितें जाला तेजेर आमी तुमकां लेटर ऑन स्टेजीर ब्रीफ करतले, पण आतां सद्याक तरी हांव तेजेर कांय तुमकां स्टेटमेंट तो बरो एक जॉईंट मेंबर सुद्धा आहे, बरो तो लीडर सुद्धा काढू म्हणजे काय तरी वीक परत कशें जालें। पळय कशें आसा, हें सगळें सारकें आसा, पण हांव तेजेर आतां तुमकां सद्याक स्टेटमेंट दिवंक सोदना। आनी ते स्टेटमेंट समज एकाचे 2 स्टेटमेंट जाता, मागीर भलत्याच कितेंचेर पावता। सो ताका लागून हांव तुमकांय मागता की आमचे भितर कितें आसा आमी ते बरे भशेन कितें आसा तें करता। तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतलें म्हणजे पळय कशें आसा, हेजेर थोड्यान जेन्ना हांव आमच्या जो पंच मेंबरान तेजे कडेन हांव उलयल्लो आसा, सो कितें आसा हांव तेंचे कडेन बरे भशेन कितें आसा तें ट्राय करता, सॉर्ट आउट करपाचें कितें आसा तें, सो आमी प्रयत्न करतले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।